गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आज दुसरो दीस. सध्या अर्थसंकल्पाचेर चर्चा सुरू आसा. अर्थसंकल्प 3-4 म्हयने पयलीं पास जाल्लो. 3 म्हयन्या नंतर ताचेर चर्चा करप ही एक विचित्र पद्दत फाटल्या काही वर्सां आमी सुरू केल्या ताचो भाग म्हणून. म्हणजे लक्षांत धरात, जेन्ना ताजें आसता तेन्ना ताचेर उलोवप सोंपें. अर्थसंकल्प जेन्ना आज मांडटात तेन्ना ताची आंकडेवारी, ताची सत्यता, ताजें बाबा प्रॅक्टिकलिटी हे सगळे गजाली तेन्ना कळून येतात. 3 म्हयने नंतर जेन्ना ताचेर चर्चा करतात तेन्ना पूर्ण ते शाळेल्लें आसता. आनी आज ह्या चर्चेन भितर 3 लोक आसात. हांव आसा, म्हज्या हांगा स्टुडियोन आसात अवीत बगळी, गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर आसात, आनी त्या भायर आमचे टीव्हीचे रिपोर्टर गौरीश गांवकार हो आतां प्रत्यक्ष विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सान आसा. आमी सगळ्यान पयलीं अवीत ताजे कडेनच या. गौरीश, तुका आमी आयकूं येतात? येस सर. हां, म्हाका आयच्या दिसाचो एक ल्हानसो आढावो घे, तातूंतल्यान आमी चर्चेक सुरवात करया. सर, आयज जेन्ना असेंब्ली सुरू जाली, म्हणजे दुसरो दीस जेन्ना सुरू जालो तेन्ना क्वेश्चन आरान सर एक म्हत्वाचो क्वेश्चन जो आसा तो आयलो. तो म्हणजे जे आमचे फ्रीडम फायटर्स आशिल्ले ते फ्रीडम फायटरां खातीर जे जॉब आशिल्ले ते जॉब युरी आलेमान सांगले की 202 जॉब जे आसात ते आजून एप्लिकेशन पेंडींग आसात म्हणून 202 जॉब आजून मेळोनात म्हणून. सो तेजेर सीएमान जेन्ना उत्तर दिलें तेन्ना तेणें सांगलें फक्त 25 जे जॉब आसात ते मेळ्ळेले आसात म्हणून. आनीक जेन्नाच्यान बीजेपी सरकार आसा, म्हणजे 2012च्यान बीजेपी सरकार आसा, 2012 ते 19 मेरेन 136 जॉब आपल्यान दिल्यात. आनीक जेन्नाच्यान आपूण सीएम जाला तेन्नाच्यान सीएम म्हणटा की आपल्यान 236 जॉब दिल्ले आसात. सो हेतून आरोप प्रत्यारोप जालो की तुमच्या काँग्रेसी वेळार तुमी कांय दिवना आनी आतां आमी बीजेपीन इतकी दिल्यात. सो हितून आरोप प्रत्यारोप जालो. पूण सीएमान जो लास्ट आंकडो सांगलो की आजून पर्यंत फक्त 25 जॉब पेंडींग आसात, म्हणजे 25 जाणांक आजून पर्यंत फ्रीडम फायटरांचे जॉब मेळोनात. हो जालो एक मुद्दो. आनी दुसरो मुद्दो सर म्हादयचो सर इशू जो आसा तो आयज असेंब्लीन बरोच गाजलो म्हणूंक शकता सर आमी. ह्या म्हादयच्या विशयाचेर सर मिनिस्टरान खुद सांगले की कळसा हांगा 2 व्हाळ जे उदक व्हांवोन जे गोंयान येताले ते 2 व्हाळ म्हणपाक लागलो कळसा डायवर्ट जाल्ले आसा. हे मिनिस्टरान आयज सर खुद सांगलेले आसा. आनी तितून भितर सर युरी आलेमान अशें उलोवंक जालें की 16 कोटी जे आसात ते लिगल कन्सल्टन्सीक. गौरीश, तुजो संपर्क तुटला? एनी हांव गौरीश येतलो. एक अवीत आमी उलोवया ह्या विशयाचेर की म्हत्वाचो विशय, गोंयच्या अस्तित्वाचे 2 म्हत्वाचे विशय ह्या विधानसभे मुखार आसात. एक रिजनल प्लॅन तो जावपाक जाय, त्या संदर्भान सर्वोच्च न्यायालय लक्ष दवरून आसा. कन्वर्जन कित्याय कितें जावचें न्ही, फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून जावचो, हातूंत भितर भायलांचो आंकडो वाडचो न्ही. हो एक गोंयच्या अस्तित्वाचो दुसरो गोंयचें अस्तित्व जाचेर निंबून आसा तें आसा म्हादय. सो म्हादय दर विधानसभेन चर्चा जाता. विधानसभे भायरय पोटतिडकीन लोक उलयतात, पूण ताचेर कांय भायर सरना. म्हणजे ज्या पद्दतीन कर्नाटका सिरियसनेस दाखयता, हे 2 नाले न्ही, बंडोरा आनी कळसा, ताजें उदक ते हांगच्या मलप्रभा बेजिनान व्हरपाक सोदतात आनी ताणें ऑलरेडी थंय कामां केल्यात. हालींच तर न्यूजपेपर रिपोर्टर सरळ म्हणटात की थंय पायप फॅक्टरी आतां उबी जायत आसा. ती पायपां घालून तें उदक व्हरपाक म्हणजे जवळ जवळ सगळी सिद्धता उदक व्हरपाची जाल्या. सो हें ज्या पोटतिडकीन विधानसभे समोर येवपाक जाय तितलें पोटतिडकीन आयलां. आयज एक म्हत्वाची एक हातूंत दिसली की म्हादयचो विशय खरो म्हणजे नॉर्थाक लागता. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जर 2 केले, पण हो जो विशय तो सावथाच्या आमदारान काडलो. कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आहा, त्यांनी हो प्रश्न उपस्थित केलो की म्हादयचें कितें. आनी तो रुलींग पार्टीन आसा, म्हणजे अपक्ष जरी असलो तरी तो सत्ताधारी ताका सपोर्ट आसा. तो एका कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅनूय आसा, भागूच आसा. तरी पूण तेणी ते विचारपाचें धाडस दाखयलें. आनी दुसरें म्हणजे आमी 2-3 दीस विधानसभा सुरू जावचे पयलीं एक चर्चा करताले की विरोधक एकठांय आसतले काय ना. हाचे म्हादय ह्या विशयाचे सगळे विरोधक, इन्क्लुडींग आरजीचो विरेश बोरकर हो सुद्धा सभापती समोर जेन्ना सगळ्यांनी धाव घेतली तेन्ना ते सगळे एकठांय आयिल्ले. ते एकठांय येयले मागीर आमकां विरोधकांची एका विशयाचेर एकी दिसपाक आयली. आतां म्हादयचो विशय ज्या पोटतिडकीन विधानसभेन येवपाक जाय त्या पोटतिडकीन विरोधकांनी हाडलो, पूण सरकारान तो तितलो सिरियस घेतलो काय ना हाचे विशीं शंका. कित्याक सरकार कितें सांगता,
तो सुप्रीम कोर्टात विशय आसा. आमी आनी एक कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करतले. आमी पळोवणी करपाक एक पथक धाडटले. मुख्यमंत्री अशें म्हणटा की आमी केंद्रीय मंत्र्याक मेळ्ळा आनी आपण तोंडी ताका विनंती केल्या की कर्नाटकाक तुमी क्लियरन्स दिवं नाकात. विरोधकांचे अशें म्हणणें आसलें की तुमी लास्ट लेटर केन्ना बरयलें तें सांगा. ते 2 वर्सां पयलीं तुमी बरयला सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. 2 वर्सां तुमी कितें करूं ना. आनी आतां कर्नाटकान आपलो फोकस कळसा नाल्या वयल्यान भांडुरा नाल्याचेर व्हेलो. भांडुरा नाल्या कडेन ते पंपींग स्टेशन बांदता आनी तेचे उपरांत मागीर ते पायप लायन घालपाक तुमी म्हणटाले तशें एक फॅक्टरी थंय घालतात ते पायप लायन घालतले आनी मलप्रभे कडेन तेचे कडेन गोंयचें लक्षच ना. म्हणजे हे जे सगळे गोवा गव्हर्मेंटाचे जे सिरियसनेस आसा तो सिरियसनेस ना हे विधानसभेत आयज दिल्ल्या उत्तरा वयल्यान लक्षांत आयलें. म्हणजे एक आमचे इरिगेशन मिनिस्टर जे सुभाष शिरोडकर आहा ते कितें सांगताले की आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले, आमी हें करतले, आमी तें करतले. पण कर्नाटक एका सायडीन करीत आसा. आणि मेन म्हणजे तांच्यांनी स्वता एक एडमीट केल्लें की जानेवारीन सुप्रीम कोर्टात सुनावणी खातीर 2 तारखो मेळिल्ल्यो पण तेन्ना ते सगळे जालें ना. पण ती सुनावणी बेगीन जावपा खातीर सरकारान एक अर्ज केला काय कितें एक मेन्शन म्हणून एक पद्दत आसा सुप्रीम कोर्टान. जर अर्जंट मॅटर आहा जाल्यार सिनियर कावन्सील त्या विकाच्या सुरवातेक उठ्ठा आनी एक मेन्शन करता की ह्या विशयाचेर सुनावणी जावची अशी आमकां दिसता तेन्ना तांकां एक डेट दितात त्या विकांतली आनी त्या डेटीक तुमी सांगूं शकता. आतां अशें जाल्लें आसा की सरकार अशें म्हणटा की तिनूय राज्यांनी जी कागदपत्रां सादर केल्यात ती परतून क्लब करून सादर करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ली ती आमी दिल्या. आमकां अशें घडये आमकां अशें दिसता की सुप्रीम कोर्ट आतां कंटिन्युअस हेचेर एक सुनावणी घेतले पण गव्हर्मेंटाची वील आसपाक जाय न्ही की ती घेवपाक सुप्रीम कोर्टा कडेन मांडपाक. गौरीश आमकां आतां कनेक्ट जाला परत. गौरीश तुका आमी आयकूंक येतात? येस. हय गौरीश म्हजो प्रश्न Yes, हांवें आतां अविता कडेन विचारले. अवितान प्रत्यक्ष आज विधानसभेन कितें जालें तें सांगलें. म्हाका तुजे कडेन विचारपाक जाय तें अशें विरोधी पक्ष अवीत म्हणटा सगळे आज सक्षम एकठांय आशिल्ले तांचे भितर एक एकजूट म्हादय प्रश्नाचेर दिसली. तुका ही दिसली स्वता? तूं थंय टीव्हीचो कॅमेरा घेवन आशिल्लो तुका ही तुज्या कॅमेऱ्यान ही टिपल्यात की तांचे बाबा एकठांय रावन म्हादयचेर तांणी आवाज उठयला? सर म्हादयच्या बाबतीन पळोवपाक गेले जाल्यार सर विरोधी पक्ष सर सगळे युनायटेड आशिल्ले. आनीक हितून भितर सर WRD मिनिस्टर सुद्दां आसा तेजी सुद्दां ज्यो जापी आसात त्यो वेवस्थीत अश्यो आशिल्ल्यो. पूण जो विजय ताजो संपर्क परत तुटलो. आमी जे उलयताले की 2 वर्सां तुमी कांय करूं ना तर ते तेंच्यांनी मान्य केलें की जानेवारीन जर हियरींग जावपाचें आशिल्लें ते परतून जावपा ते तुमी कितें करूं ना. दुसरें एक मिसकन्सेप्शन सगळ्या लोकांच्या मनान आसा की प्रवाह नांवाची एक ऑथॉरिटी निर्माण जाल्या आनी ती आमचे सगळे प्रश्न सोडयतले. प्रवाह ऑथॉरिटी कशी आयल्या हे कोणूच पळयना. म्हणजे असेंब्लीन सुद्दां आज चर्चा जी जाली तेन्ना म्हाका अशें लक्षांत आयलें की प्रवाहा विशयीची सरकारच्या मनान आनी विरोधी आमदारांच्या मनान एक चुकीची संकल्पना आसा. प्रवाह कित्या खातीर प्रवाह जी निर्माण केली संदर्भात सगळ्या राज्यांचे मत एकठांय घेवन फुडें चलोवपा खातीर ती कशी अस्तित्वान आयली कोण पळयना. गोवा सरकारान सुप्रीम कोर्टान एक अर्ज दिल्लो. म्हाका दिसता दिगंबर कामत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतले की आमची एक डिस्प्यूट आसा ती डिस्प्यूट सोडोवपा खातीर तुमी एक ट्रिब्युनल अपॉयंट करा. सुप्रीम कोर्टान एक ट्रिब्युनल अपॉयंट केलें आनी एक वर्डीक दिली. ती कितें दिली ती कोणाक मान्य आसा दॅट इज डिफरंट स्टोरी. पण त्या वर्डिक्टान प्रवाह ऑथॉरिटी स्थापन करपाची एक तरतूद आशिल्ली आनी त्या वर्डिक्टांतल्यान प्रवाह ऑथॉरिटी आयल्या कित्या खातीर त्या ट्रिब्युनलान जी ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरीची इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थीत जाता काय ना ते पळयता काय ना. कारण आता प्रवाहाचं अस्तित्व दिसते पडना. न्ही गोवा सरकारान आतां जॉयंट इन्स्पेक्शनाची मागणी केली म्हणटा 2 फावटी केली म्हणटा. तुमी प्रेस करपाक जाय न्ही. तुमी 3 मिटिंगेक वचून येयले. एक मुंबय मिटींग जाली, एक गोंयान मिटींग जाली, एक बेंगलोर मिटींग जाली. प्रत्येक खेपेक प्रवाहाचो अध्यक्ष कोण तरी दुसरो आसता, कोण तरीचे मेंबर दुसरे असतात. आतां गोवा सरकारान सांगपाक जाय की तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन जेचे मेरेन करिना तेचे मेरेन प्रवाहाच्या फुडल्या मिटिंगेक आमी येवचेच ना. परत आमकां कनेक्ट जाला आमचो रिपोर्टर विधानसभा संकुलांतल्यान गौरीश. गौरीश तूं आमकां विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जे कितें उलयलें ताजे बद्दल सांगतालो. हय
सर युरी आलेमान सांगले की 16 कोटी जे आसात ते लिगल कन्सल्टन्सी खातीर 16 कोटी तेणी मोडलेले आसात म्हणून, पूण तेजो फायदो असो आमकां कांय दिसना. आनी एक मेन म्हटल्यार सर जेन्नाच्यान प्रवाह सुरू जालो तेन्नाच्यान फक्त अजून पर्यंत प्रवाहाक गोवा गव्हर्मेंटाची 4 ते 5 लेटर गेल्या. 2025 तर एकूय लेटर वचना अशें युरी आलोपान सांगले. आनीक त्याच बरोबर विजय सरदेसाय जो आसा तेणी हाऊस कमिटींतल्यान आपूण भायर सरता म्हणून सांगले, कित्याक हाऊस कमिटी जी आसा ती फक्त लास्ट मिटींग तेजी जानेवारीन जाल्ली. सो जानेवारीच्या उपरांत हाऊस कमिटीची मिटींगूच जाली ना म्हणून विजय सरदेसायन सर सारकें अशें मोठ्यान असो बोवाळ केलो की आपूण असो भायर सरता म्हणून, आपल्याक आनी हितून रावपाक नाका म्हणून, आपूण आतांच रिजायन दिता म्हणून. सो हे सगळें सर म्हादयेचें घडलें आयज. इम्पॉर्टंट गजाल. अरे एका अर्दान तुमी ट्रिब्युनलान वतात, ट्रिब्युनल अजूनही अस्तित्वान आसा. दुसरो ट्रिब्युनल एपॉयंट करता प्रवाह म्हणटा ती एक बॉडी जी ह्या संबंद हाजेर देखरेख दवरतली. ती प्रवाह कितें करता म्हणून कोणाक खबर ना. तिसऱ्या लेवलाचेर गोंय विधानसभा सभाघर समिती नेमता. तिचें अस्तित्व कितें काय म्हणटात विजयान सांगलें जानेवारी नंतर तिचें अस्तित्व जाय नाशिल्लें. एक वर्सा उपरांत जानेवारीन मिटींग जालें, तेचेर वर्सभर मिटींगच जावंक नाशिल्ली. जानेवारीन मिटींग जाल्या उपरांत अजून मेरेन तेची मिटींगच आपोवंक ना. निदान असेंब्ली आसा म्हणून तरी एक बाबा हाऊस कमिटी सोपस्कार म्हणून तरी तुमी करपाक, म्हणजे कितले केअरलेसली हे सगळ्या विशया कडेन सरकार. हांवें जेन्ना कर्नाटकांतले म्हादयचो विशय जेन्ना काडटात आमी पळयतात तांचें सरकार सजग कित्याक आसा, सरकार आक्रमक कित्याक जाता. कारण आमी पळयतात हे जे पळय ज्या मलप्रभा बेजिनान हें उदक भरपाची तरतूद आसा, हुबळी आनी धारवाडाक तातूंतल्यान उदक मेळटलें, त्या मलप्रभा धरणाच्या आसपास रावपी शेतकरी आक्रमक आसा. हांव पळयता फाटले आतां 20 वर्स तो रस्त्यार उबो आसा. तो आपल्या शेती खातीर झगडटा, तो आपल्या रायट्स म्हणटा, उदक मेळप, हें उदक डायवर्ट करात म्हूण प्रेशर हाडटा. तांचे इलेक्शनाचो इशू जो जाता. एक तेंपाचेर म्हादय वाचोवपा खातीर गोंयचे लोकूय रस्त्यार देंवताले. पूण कितें जालें की सरकार ह्या हेचेर सगळें पळोवपाची भुमिका घेतली. ती सिवील सोसायटी करता, आमी गव्हर्मेंट. सर सरकारान जर तेंच्या जर आवाजान आपलो आवाज मिसळयल्लो, समजा एखादी म्हादय बचाव खातीर एखादी मिटींग पणजेन जाली, तेतून WRD मिनिस्टरान वचून उलोवप ना कित्या खातीर? गोंयचो विशय न्हू तो काही राष्ट्राच्या विरोधी विशय न्ही, किंवा राज्याच्या विरोधी न्ही, सरकारच्या विरोधी न्ही. तर तेतून कितें आहा की सरकारान स्वताक एक आयसोलेटेड ह्या विशया कडल्यान दवरले. तेका लागून झगडपी सगळे एक्टिविस्ट आहा ते एका सायडीन, सरकार एका सायडीन, तेचो फायदो कर्नाटक घेता. आमच्यान एकय ना अशें दिसता. सरकारान खरें म्हणजे एक सरकाराची एक जबाबदारी आसली की हे जे लोक कोण काम करतात म्हादय खातीर, जे कोण रस्त्यार तांकां अनऑफिशियली असले तरी सपोर्ट दिवपाक जाय, आवाज जावपाक जाय. नॅशनल लेवलाचेर बाबा ते जंतर मंतर दिल्ली वतात जाल्यार तेंची रावपाची वेवस्था करतात. मायनिंग कंपन्यो वतात तेन्ना तांकां सपोर्ट करतात. मायनिंग कंपनी सगळे ट्रकवाल्यांक स्पॉन्सर करून धाडिल्ले, जंतर मंतरान बसताले. कळ्ळें तुका? म्हादय प्रश्नाचेर कोण धाडना. सरकारान धाडू येता न्ही. आतां सरकार जे चलयता ती पार्टी इतली आतां व्हडली आसा, देशांतली व्हडली पार्टी आसा, तांकां हे सहज शक्य आहा सगळें मॅनेज करप. एक शो जावपाक जाय आसलो नॅशनल लेवलाचेर. गोंयची एक धाकटें राज्य आसा, कर्नाटक सारकें व्हडलें राज्य, तेचेर दादागिरी करता आनी उदक पळयता. हे चित्र आमी नॅशनल लेवलाचेर निर्माण करूंक शकलेच ना. म्हणजे तुमी दिल्लींतल्या खंयच्या रिपोर्टराक विचारलें न्ही म्हादयचो इशू कितें आहा, एनवायरमेंटल कवर करपी लोक सुद्दां तुजे कडेन अशें पळयतात, तांकां कांय खबरच आसना. आमी गोवा गव्हर्मेंट हांव म्हणना गोंयचो समाजच अशें म्हणया. कारण पळय हाजो सगळ्यांत चड इफेक्ट जातलो 70चे कांय पडून वचना. 70 म्हादय कितें जाता तें तांकां पडून वचना. तांकां नळांतल्यान उदक येतलें भरपूर. सो फुडल्या 20 वर्सान गोंयचेर कितें पळय अरिश्ट येवपाचें आसा. ताजें एक चिन्ह म्हळ्यार म्हादयचो लढो जो पोकळ जायत आहा, जाची शक्ती क्षीण जाता. आतांच उदकाचे अरिश्ट येवपाक लागल्या. 24 तास उदक दिवपाची भाशा करपी सरकार आतां 4 वरां उदक दिवपाचेर पावला. हळूहळू ते 1 वराचेर येतले आनी मागीर म्हणटले की व्हडल्या व्हडल्या जशे हेतून लोड शेडिंग करता लायटीचे, तशें उदकाचें हांगा शेअरिंग. आयज ह्या पार्टाक आमी उदक दिवया, फाल्यां म्हणजे आमी आतां जे सांगता तेन्ना 2 वरां ताळगांव, 2 वरां पणजे, म्हणजे 2 वरां पणजेकारां ताळगांव वचून रावप. चर्चा पळोवपी लोक हसतले. पूण एक 20-25 वर्षांनी ही रियलिटी येवं शकता. म्हादय जर आमी वाटोंक ना ही रियलिटी. गौरीश आयकूं येता? हां सर. गौरीश आनीक विधानसभा आज कितें म्हणटा?
कितें म्हणो सर हांव म्हणटालो तुका म्हादईचो विशय जालो आनी खंयचो असो विशय तुका मेन्शन करन दिसता आज? आनीक सर मेन असो विशय विजय सरदेसायान आयज काडलो तो जॉब स्कॅम म्हटल्यार पोस्टमॅनाची रिक्रुटमेंटा खातीर महाराष्ट्राच्यान खंय 3.5 लाख एक जो एप्लिकंट आसा त्या एप्लिकंटा कडल्यान 3.5 लाख घेतले आनी ताका खंय रिक्रूट केलो. सो हो सर एक आसा. आनी तशेंच युरी आलेमान सर आनी एक मुद्दो काडलो की नुव्या एक प्रायमरी स्कुलान त्या स्कुलान खंय सर वॉशरूम सुद्दां ना आनी भुरग्यांक सर खंयच्या खंय वॉशरुमान वयचे पडटात. मागीर 0 आरान सगळ्यांत चड टायम घेवपी इशू आशिल्लो तो रोरो फेरीचो. जी रोरो फेरी हालींच सरकारान इनॉग्रेट केल्या त्या रोरो फेरीक लागून चोडणाच्या लोकांक कितले त्रास जातात हेचेर सर मोठो बोवाळ जालो. कित्याक काल सुद्दां एक चोडणाच्या लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. तेंचें म्हणणें आसा की सादी फेरी पयलीं आशिल्ल्यो त्यो सादी फेरीत सर बरी काम करताल्यो पूण हे ज्यो रोरो फेरी आसा रोरो फेरीक लागून खुबसो टायम तेंचो वेस्ट जाता. फॉर एक्झाम्पल रोरो फेरी व्हडली आसले कारणान तितून गाडी भरपाक टायम लागता. जो नॉन पीक टायम आसता म्हणजे दनपारचो बीन टायम आसता त्यो गाडी भरपाक टायम लागलो म्हणटकीर कोणी पेसेंजर समज दुसरे सायडीक वचपाक जाय जाल्यार दुसरे सायडीच्या वचपाक जाय जाल्यार ताका लेट जाता. सो तेंचें म्हणणें कितें आसा तुमी त्यो रोरो फेरी चलयात पूण तेजे बरोबर आनिकूय ज्यो बेश्टे सादी फेरी आशिल्ली पळय त्यो सर तेंचे मागणी आशिल्ली. सो हेचेर सारकें अशें खुबशें हें जालें पूण हितून मिनिस्टर जो आसा मिनिस्टर खंय तरी भावगोपाकूच तयार नाशिल्लो. मिनिस्टर आपलें तेंच खरें करतालो. सो हितून विरोधकांची युनिटी जी सर तुमी म्हटली ती युनिटी सर हितून असो बरी दिसली कित्याक सगळे जे हे आसा युनायटेड अशें जाले रोरो फेरीचेर सर उलोवंक लागले. म्हाका सांग गौरीश ऑपोजिशनान भितर कोण शायन जाले आज? सर तशें ओपोजिशना भितर आमी पळोवंक गेले जाल्यार आयज अशें बरें काम सर सगळे पार्टीचे हेजे मेंबर्सांनी केल्लें आसा. लायक विरेशानूय केला विजयानूय केला युरीनूय केला गुड आनी तशें वेन्झीनूय केलो सर. गुड. आज तुका ऑपोजिशना भितर कोणें काम बरें केलें दिसता? नस तेणी अदोज अशें सांगलें न्ही की सगळ्यांनी आज बरे मुद्दे काडले. मेन म्हणजे कितें एकटो उलयतना ताका सपोर्ट करपी मुद्दे दुसरो मांडटालो. म्हणजे तांचे जे 2 दिसां पयलीं जे डिफरन्सीस दिसताले घडये लिडर ऑफ ऑपोजिशनान आपयल्ले मिटिंगेक लोक वचून आसताले पूण ते आयज दिसले ना. तेंचे फ्लोअर मॅनेजमेंट म्हणटा न्ही त्या फ्लोअर मॅनेजमेंट सारकें बरें बेस्ट आशिल्लें. रुलींग तुका कोण आज रुलींग आशिल्ले सारके जाप दिताले विरोधी पक्षाक समजून घेताले सरकारच्या नजरेन आनी लोकांच्या नजरेन? एक म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी WRD जे मिनिस्टर आसात म्हादय प्रश्नाचेर इतली बोवाळ जालो पूण ताणें स्वता केन्ना ताचो तोल वचूंक दिलो ना. सुभाष शिरोडकर हो एक सिनियर मंत्री सारके स्टेटमेंट्स कसो तो वागलो. तेणी आपल्या उतराचेर ते हांव कन्विन्स ना एज अ सिटीजन ऑफ गोवा पूण तो आपल्या म्हणण्याचे सरकारचे म्हणणे जशे मांडपाक जाय तशें तो मांडीत रावलो. म्हणजे ताका आयचे दिसाचे जे क्रेडीट आहा म्हणजे सुभाष शिरोडकराक वचपाक जाय कित्याक खातीर म्हादयचो प्रश्न विरोधकांनी तापयलो. ते अगदी सभापतीच्या समोरच्या वेलानूय ते धांवून गेले. तेंच्यांनी घोशणाबाजी थंयसर केली. ते परत आयले. वेन्झी वेग आसतलो युरी आलेमो आसतलो विजय सरदेसाय तावान उलयताले पण संयमीत खंयचोच शब्द ह्या सायडीचो त्या सायडीन न करतना पिकार न जाता सारको सुभाष शिरोडकरान ताका उत्तरां दिल्ली. म्हाका दिसता गौरीश तुका आनी कितें सांगपाचें आहा काय कार्यावळ सोंपोवया? सर आनी एक सर इशू आशिल्लो तितून सर गोविंद गावडेचे सर आयज बजेट स्पीच जाली. सो गोविंद गावडे सर आयज पयलेच फावट आमदार असो उलयलो आनी तेजी जी स्पीच जाली पळय तितून तेणी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट ट्रायबल वेलफेअर WRD ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर खूब असो फोक काडपाचो प्रयत्न केलो आनी खुबशे असो कडक तेजेर उलयलो. तितून सर पळोवपाक गेले जाल्यार सर तेंचे सगळ्यांचे मंत्री जे आसा CM धवळीकर आनी सुभाष शिरोडकर. सो अशें सर दिश्टी पडटा गोविंद गावडे सर आपले इंटरव्यून सुद्दां सांगतालो की सुभाष शिरोडकराक आपल्यान 2019 जिखयलो म्हणून आनी धवळीकर तर एक ओपोजिशन. सो आनी CM हेंचेर तिगांचेरूय सर आयज खंय तरी हेणे गोविंद गावडेन आयज सर तांकां तेजेर धारेर धरपाचो ट्राय केलो सर. बरें गौरीश एक लक्षांत धर की फक्त गोविंद गावडे न्ही आज दिलायला लोबो ही बी आपल्या खात्यार उलयत आसतना
आपल्या प्रश्नाचेर उदकाच्या प्रश्नाचेर तिळारी डॅना संदर्भात ती आक्रमक जाली. काल आमी मायकल लोबोकूय आक्रमक जाल्लो पळयला. मागीर वास्को आक्रमक जालो. मागीर संकल्पय काल आक्रमक. एक लक्षात धरात, प्रत्येक आमदार हो आपल्या हक्कां खातीर झगडटा. विधानसभा म्हळ्यार फक्त पक्षीय लायन घेवप न्ही. सगळ्यान आयज गोविंद गावडेन भाशण केलें आमदार म्हणून अभिप्रेत आशिल्ले जातलेच म्हणून. तेणी भाजपाच्या कोर जो आसा त्या कोराक आज हात घातलो. म्हणजे भाजपवाल्यांनी ते वाक्य कितले सिरियसली घेतला म्हाका खबर ना. तो म्हणपाक हे सरकार अशा पद्दतीन चल्ला की अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय जे सांगता ते खुट्याक खंय लागला काय कितें आनी सरकार चलता. एक सरकारचो घटक आशिल्लो मनीस तो उलयता. न्ही, गोविंद गावडे दुखावला हें सामकें आमी मान्य करया. आनी तो दुखयलो जाल्यार तो उलोवपी, तो स्पश्ट उलयता. ताणें जर उलयलें जाल्यार ऑपोजिशना भितर आमकां पळय, ऑपोजिशनाची संख्या वाडिल्ली जाय. ऑपोजिशन कितलेंय कमी आसूं पूण तांचो आवाज विधानसभेन घुमिल्लो जाय. विधानसभेन भितर बरे मुद्दे येवचे, सरकाराक जाग्यार हाडपी, सरकाराचे कान धरपी मुद्दे येवचे. मायकल लोबोन आयज अशें सांगलें की मुख्यमंत्री एका लक्षवेधी सूचनेक उत्तर दिवपाक उठयल्ले आनी ते अशें म्हणटाले की आतां सीवेजीचे टँकर जे आहा ताका कोडिंग केला, रंग दिला, तेंचें रजिस्ट्रेशन करता, तांकां GPS बसयता आनी आतां खंयचीच सिवेज खंय तरी व्हरून उडयनात. आतां तें सगळें बंद जालां. मायकल लोबोन थंयच सांगलें ना म्हणून दोंगरार उडयतात. म्हणजे एक रुलींग पार्टीचो आमदार आपलो एक लिडर उलयता, म्हणजे खंयचो एक मिनिस्टर न्ही, लिडर, हाऊस लिडर उलयता तेन्ना सुद्दां हय आपूण तुका ते मागीर खंय ते सांगता अशें न्ही, सत्य उलयलो. सत्य उलयलो. गजाल एक लक्षात धर अवीत, 1.5 वर्सां भितर विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. विधानसभा जावं, सत्ताधारी पक्ष जावं, विरोधी जावं, तांकां लोकां बरोबर रावपाचें आसा. लोकां बरोबर रावन लोकांचे प्रश्न मांडून सत्य सांगून केन्ना केन्ना जर सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाक जर कान धरपाक संदी मेळ्ळी ते धरतले. इतल्या खातीर तांकां परत जिखून येवपाक जाय. सो आमी मदीं एक बरयल्लें की बाबा आतां मंत्री कांय जाण वाडपाक शकतात, कांय जाण काडटले. सो परफॉर्मन्स म्हत्वाचें. सो परफॉर्मन्स वीज आपले लोक, आपल्या लोकांचे प्रश्न मांडप आनीक सरकाराक जाय जाल्यार धारेरूय धरप अशे तरेचो एक संकल्प म्हाका दिसता संकल्पा सयत सगळे करतात आनी ते एक बरी गजाल. म्हाका दिसता ही विधानसभा फुडले जे कांय दीस चलतली, आज दुसरोच दीस आहा, तातूंत भितर आमकां कांय बरें नाट्य आनी लोकांचे प्रश्न बरे तरेन उर्बेन पोटतिडकीन मांडिल्ले आमकां पळोवंक मेळटले. फाल्यां विधानसभेन अर्थसंकल्पाची जी चर्चा आहा तातूंत विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमो उलयतले आनी मुख्यमंत्री फाल्यां आन्सर दितले सगळ्या चर्चेक. तातूंतल्यान हे 2 दीस जे चर्चेंतल्यान जे मुद्दे आयले ताका जापय मेळटली अशी आमकां आस्त बाळगूं येता मुख्यमंत्र्या कडल्यान. येस. सो इतल्यान कार्यावळी आमी सोंपयतात. गौरीश, तूं विधानसभेंतल्यान आमचे कडेन आयलो. अवीत, तूं हांगच्यान उलयलो. सो आमी दर दिसा विधानसभेचें विश्लेशण आनी जी चर्चा जाली ताचो आढावो घेत तुमचे मुखार येतले. पळयत रावात गोमंतक TV.